गोयचे टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डान 20 नोव्हेंबराक एक प्रपोजल डिस्कस केलो ज्यातून एला विलेज म्हणटा ती ग्रेटर पेडणेम पीडीएन भितर घेवपाची प्लॅनिंग एरिया म्हणून वाडोवपाची. हाजो अर्थ असो जाता की स कॅथेड्रल जे ओल्ड गोवाचे मेन इगर्ज हाजे म्हऱ्यान 100 मिटर म्हऱ्यान व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येवंक शकतल्यो. आनीक हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो 24 नोव्हेंबराक मंगळारा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन. आज जाली 29 तारीख आनी सरकाराचे खंयच्याच ऑफिसरान नाजाल्यार मिनिस्टरान नाजाल्यार ग्रेटर पेडणेम पीडीएचे चेअरमॅनान हाजेर रिएक्शन दिवंक ना. हाजेर अशें दिसता की सरकार आमकां इग्नोर करूंक सोदता. हांवें तांकां अल्टिमेटम दिल्लो आहा की 3 डिसेंबर मेरेन गोंय साहेबाच्या फेस्ताच्या दिसा मेरेन हें तुमी हो प्रपोजल फाटल्यान घेतला म्हणून अनावन्स करचो, नाजाल्यार हो आमी कन्सिडर करचे ना म्हणून अनावन्स करचो. पूण तांणी असलें कांयच आज मेरेन करूंक ना म्हणून आय एम कॉन्स्ट्रेन्ड टू रायट टू द युनेस्को एंड आय हॅव रिटन टू मिसेस मॅटचाइल्ड रॉसलर हू इज द डायरेक्टर ऑफ द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एज वेल एज मिस्टर रोहित जिग्यासू हू इज द वायस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स एंड साइट्स. म्हजो एक I am urging the international cultural community, especially the UNESCO as well as the ICOMOS, to protect Goa's, to help the people of Goa protect Goa's history and Goa's heritage. इतिहास असो सांगता की 1986 ओल्ड गोवा ही एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्कोन डिक्लेअर केली. ती राखपाक आमकां आमची कर्तव्य जाता आनी हें करपाक इंटरनॅशनल कम्युनिटीचो हांव सपोर्ट मागता आनी गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट मागता.